आमच्या मासोड्डे गावचे भुरग्यांचे स्वप्न असले की आमचो हक्काचो असो एक ग्राउंड आसचो. मासोड्ड्याच्या भुरग्यांचेर अशें न्ही की म्युनिसिपालिटी एरिया जे आहा 10 वार्ड आमचे आसा त्या सगळ्या भुरग्यांचे स्वप्न असले की फुटसाल ग्राउंड आमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेक आसचे. आयज बाबान भुरग्यांचे स्वप्न पूर्ण केल्लेले आसा. बाबान प्रत्येक फावटी भुरग्यांची जी स्वप्नां आसात, भुरग्यांचे जे कितें डिमांड आसा ते सगळे पुरे केल्लेले आसा. आमच्या ह्या एक वर्सा भितर बाबान फुटसाल ग्राउंड तयार करून दिल्लेले आहा आणि तेजे इनॉग्रेशन 9 तारखेक शेनवार दीस आसा सांजचे 6 सुमार. आनी बाबाचे हांव खूब खूब आभार मानता की तेंच्यांनी इतके एफर्ट घेवन आमचो ह्यो ग्राउंड आयज तयार करून आमकां दिल्लेलो आसा. ऑक्टोबरान आमचे भुमिपूजन जाल्ले आणि आता तशेंच स्लो ना फास्ट काम करून तेजे फुटसाल ग्राउंडाचे काम जे आहा ते पूर्ण जाल्लेले आसा. सगळे कावन्सिलर तसेच आमचे जी सुडाचे मेंबर हेंच्यांनी खूब एफर्ट घेतले आणि आयज ह्यो ग्राउंड पूर्ण जाल्लेलो आसा. विश्वजीत बाबा आमचे आमदार वाळपयचे, तसेच आमची भाभी पर्ये मतदारसंघाची दिव्या राणी भाभी हेंचे हांव आभार मानता की हेंच्यांनी आमच्या सत्तरी खातीर खूब जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट आसा ते सत्तरी खातीर सत्तरीच्या भुरग्यां खातीर हाडलेले आसा. आणि आयज ह्यो ग्राउंड मासोड्ड्या गांवांत वार्ड नंबर 4 जाल्लो आहा तो म्युनिसिपालिटी एरियेक सगळ्या भुरग्यांक अवेलेबल आसतलो आणि तेंच्यांनी तेजो फायदो घेवचो. हांगासर पयलींच्यान फुटबॉल खेळत आसा. आमी कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या ग्राउंडार पळयता. आमी आमचो आवय बापूय सगळे हांगा खेळोन वयर सरल्या. पण पयलींच्यान खूब वर्साच्यान लॉंग स्पेंडींग एक हें आसलो, वीश आसलें की हांगासर एक ग्राउंड जावचो. तो आतां आमचे कावन्सिलर श्रीमती प्रसन्ना गावस यांच्या सहकार्यान आणि आमचे MLA बाबा यांच्या सहकार्यान हे आमचे स्वप्न साकार जाता. त्या खातीर हांव तेंचे उपकार मानता. आणि अशें आमच्या भुरग्यांक एक संदी मेळटा आतां हांगासर खेळोन बरो स्पोर्ट्सान एक खंय तरी एक आपलें नांव वयर काडचें, आमच्या गांवचें नांव वयर काडचें. आणि असो ग्राउंड हो सत्तरीन पयलो ग्राउंड जावन आसा फुटसाल ग्राउंड. आणि जो वाळपय हांगा आमच्या गांवांत येता.